सकाळचे 7 ते 9 पासूनच टायमिंग दिल्लो लॉकडाऊन पयले दिसा पीएमान. आणि ते दिसा आमची शबे मेहराज जाल्ली जाल्यार सगळे मुस्लिमान कितें केलें 9 पासून लॉकडाऊन मागीर ओपन केल्ले. होय जाल्यार 9:30 आमी नमाज केली मस्जिदीन आणि इतको लोक नासलो. एक जाल्ले ते म्हणटा कितें की लॉकडाऊन आसना की केन्नाच ना आमी केन्नाच हे कितें हे सगळे आमच्या खातीर जाता बऱ्या खातीर ते आमी करूंक ना. आणि दुसरी आणि जेन्ना ती लॉकडाऊन ऑर्डर येयली तेन्ना टोटल मस्जिद बंद आमची. ओके कांयच मोमेंट ना कांयच मोमेंट ना. आणि 2 लॉक मारला आमी. हा आणि पर्सनल हांवें मेसेजय घातली सगळे मुस्लिमांक की तुम्ही जेन्ना पासून लॉकडाऊन काबार जायना तेन्ना पासून नमाजाक येवं नाका घरा करा. हा आणि पर्सनल पीआय डीएसपी बसून आमकां सगळे पणजेकारांक आपयले. पणजेची कमिटी आहले तितून आणि तांकां सांगले तेंच्यांनी आपले डन तुम्ही पुलिसूच दवरा कित्याक थोडे फावटी लोक आमचेय आयकना तूं जाणात. होय थोडे असलेले लोक येता की जबरदस्ती म्हणटा आमी बंद करता म्हणजे आमी म्हणलें पीआयक आमी रिक्वेस्ट केली एक काम कर तूं पुलिसूच दवर. आमी रिक्वेस्ट केल्ली आणि आमकां नाका आमी म्हणलें हें करपी न्हू बेश्टे चॅलेंजी करपी न्हू कितें ही रॉंग मेसेज दिता लोकांक. आमकां कितें जाय तो म्हणटा आपूण लायफ टायमान नमाज बंद करतलो ते बेजीर हांवें तें सांगलां तेका. नमाज बंद जावची ना समजलो न्हू. होय आता लॉकडाऊन पासून स्टार्ट जाल्ले तो म्हणटा नमाज करूंक दिवचो ना तो नमाज करपाचो जागो न्हू कब्रस्तान. आता ते न्यूज सगळीकडे जाता की तुम्ही चॅलेंज केलाय की तुम्ही आता नमाज करतले ते केन्ना ना करतले आफ्टर लॉकडाऊन की आता ते ना फुडें लॉकडाऊन काबार जालो हा आणि गव्हर्नमेंटान परमिशन दिले तुमचे मस्जिदी ओपन करा तेन्ना आमी स्टार्ट करतले आता ना. ओके ना ते आता काय आता ना न्यूज सगळीकडे जाता ते खातीर विचारलं. हा ना तशें ना ते न्हू. ओके हं? म्हणजे आणि तुम्ही मागे दुसरी करतले. खबर हय हय तेन्ना करतले न्हू आमी पळय आमी कितें सांगलां पळय आमी आमकां ऑर्डर एक मेयर सांगता म्हणून आमी आयकना. आमी जाणा लिगली आमकां प्रे हॉल म्हणून पास केला गव्हर्नमेंट आहा तेजे वयर आहा एमएलएज आहा आमचे कमिशनर एमएलएज आहा सीएम आहा आणि लिगल आहा न्हू आमकां ऑर्डर वयली आहा न्हू हा प्रे हॉल म्हणून पास केला न्हू.